प्रितीच्या भावान भयणो, दर एक क्रिस्ती भावार्थ्याचे जिवितांत, दर एक आमच्या जिवितांत कोश्ट आनी वळवळे आसतातूच. आनी हें जावन आसा आमचें क्रिस्ती आपोवणें. आनी ह्या कोश्टांक फुडो करूंक आयचो शुवर्तमान आमकां सांगता. आनी आमचो दोनीस स्वामी जेजू क्रिस्त तो आमकां हें ताच्या जिवितांतल्यान दाखयता. आनी आमी पयलेच सुरवातेच्या उतरांत आमी आयकुल्यांत शुभवर्तमानाच्या फारिजे येवन जेजूक सांगतात की हेरोद ताका मारूंक सोदता म्हणून. आमी हांगा दोन भाशेन पळोवंक येता की कांय फारिजे जेजू लागीं बरे आसले, त्या कडेन जेजूक ते क्वेश्चन करताले आसतले. हेरोदाच्या चाबक्यांतले ताका ताच्या त्या मनांतल्यान ताका सोडूंक न्हू. आनी वळी आमी अशें पळोवं येता की ते फारिजे जेजूक कडेन हेरोदाच्या भिरांतीन धांवडावंक सोदताले अशें दिसूं येता. पूण आमी म्हत्वाचें म्हळ्यार आमी पळोवंक जाय की जेजू भियेनासतना हाका फुडो करता. आनी तो हेरोदाक तो म्हणटा, आमी ती जायतीं उतरां पळयलें जेजूची. हांगा आमी दोन तरेचे फुडारी पळोवंक जातात. पयलो म्हणल्यार हेरोद जो जेजूक मारूंक सोदतालो तो. आनी आमी जाणा की जेजूच्या जल्मांतावन हेरोद जेजूक मारूंक सोदता. जेजू जेन्ना जल्मल्लो तेन्ना हेरोदान बाळकांक मारूंक देखून हुकूम घातलेलो. आनी आतां हेरोदाचो पोतूय जेजूक मारूंक सोदता, तें आमी पळयता. घडये हेरोदूय चिंतालो आसतलो आपूण तो खरो सोडवणदार म्हणून. कित्याक तो जाणा आसलो की दाविदाच्याच घराण्यांतलो एकलो कोण येवचो आसा. देखून हेरोदाकूय ती भिरांत आसली की हांव सोडवणदार जावचे सुवातेर जेजू जातलो म्हूण ताका ती ताच्या मतींत आसलेलें. आनी हेंच पळोवन मोगाच्या भावान भयणो, जेजू आयज आमचो खरो फुडारी तो खंयची बरी जाता आनी ती उतरां उलयता. आमकां घडये पयलीं सुरवातेच्या उतरांनीच जेन्ना जेजू हेरोदाक ती खोलो उतरां उलोवन म्हणटा तेन्ना जेजूच्या रागा बरीत इमाज आमकां दिसून येता खरी. पूण फुडल्या वळींनी आमी पळयत जाल्यार जेजू एक मोवाळ काळजाचो हें आमकां दिसून येता. जेजूचें मोवाळ काळीज आमकां दिसून येता. जेजूक इस्रायल लोकांक पासत तो मागता. आनी आमकां ह्या ताच्या मोवाळ उतरांनी आमकां तो पळयता. म्हणजे आमकां दिसून येता की देव आमकां आमची काळजी करता, आमची जतनाय घेता, तें आमकां दिसता. ह्या उतरांनी आमी जेजूचीं उतरां आयकुल्यांत. कोंबी आपल्या पाकोट्यांत तोला आपल्या पिलांक करता तशें इतले फावटी म्हूण तुज्या भुरग्या बाळांक एकठांय करूंक हांव आशिल्लो, पूण तुका नाका जालें. मोगाच्या भावान भयणो, देव आमकां आपल्याच्या गोपान धरूंक सदांच आशेता. पूण जायते फावटी आमी आमच्या व्हडपणाक लागून, आमचेच मदें आमच्या भावा भयण्यां मदें दुस्मानायक लागून आमी देवाक सोडशिल्लीं पयस गेल्ल्यान. आनी आयज जेजू अशेंच पळयता की देव इस्रायल लोकां बरोबर पयलोच नासलो, पूण जायते फावटी ह्या इस्रायल लोकांच्या पुर्वजांनी बी ताच्या देवाच्या मुण्यारांक, देवाच्या प्रवाद्यांक पयस केल्ल्यान देवाच्या उतराक कान दिवंक ना. आनी ते आतां देखून जेजूच्या काळार देखून जे इस्रायल लोक आसात तेय तेंच करताले. तांकांय तें देवा सोडशिल्ले ते पयस गेल्ले. आनी हेरोद जोय देव ताचें तें गोतूक पळोवन जेजूकूय तें वायट दिसता. ती आजुनूच देवा अशीं परतून येवंक नासली. ताका लागून जेजू खंयची बरी जावन हीं उतरां उलयता. आयज मोगाच्या भावान भयणो, आमी क्रिस्तांव जी क्रिस्ताची पाटलावदारां, क्रिस्ताची भावार्थी आसात, आमच्या जिवितांत जायते येतात, पूण आमी देवा सोडशिल्लीं पयस वतात. जेन्ना आमी आमचेच सोबतीन आनी आमचेच बळान आमी मुखार चलतात, तेन्ना आमी देवाच्या हातांत आमची परिस्थिती घालूंक फाटीं सरतात, तेन्ना आमी देवा सोडशिल्लीं पयस वतात. आयज जेजू म्हणटा, जेजूक जाय आमी ताचे भशेन जालेलीं आनी तो आमकां आपल्या गोपांत घेवंक आपयता. तर आमी ह्या वाचपाचें नियाळ करता आसतना
आमी पळोवया आनी आमच्या जिविताची नियाळ करुया. ह्या जेजूच्या उल्याक आमचो जबाब कितें काय? आमी जेजू भाशेन ताच्या पावलांनी चलतलीं काय, वो आमी ते हेरोदा भाशेन जो रागाबरी जावन घडये जेजूक मारूंक सोदतालो ते भाशेन आमी जाल्यांत काय? होच प्रश्न आमच्या मुखार मांडुया आनी आमच्या जिवितांत आमी नियाळ करुया.